कोंकण रेल्वे ग्रीन एनर्जी तयार करपाचे दिकेन एक पाऊल उबारला। 1.32 कोटी मोडून मडगांव रेल्वे स्टेशनार प्लॅटफॉर्म नंबर 2 आणि 3 सोलर रूफ बसयल्यात। प्लॅटफॉर्म 2 आणि 3 487 सोलर पॅनल फिट केल्यात, जातूंतल्यान दिसाक 720 युनिट उर्जा तयार जाता। कोंकण रेल्वे वर्सुकी 18 लाखांची बचत करता। 7 ते 8 वर्सांनी सोलर पॅनल स्थापन करपा खातीर जाल्लो खर्च वसूल करपाक शकतले। करमळी आणि थिवी रेल्वे स्टेशनाचेरूय सोलर पॅनल घाल्यात, मात हे मडगांव बसयल्ले तांचे परस उण्या क्षमतेचे आसात, अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे वेवस्थापक बाबन घाडगे हांणी दिली। जुवारी पुलावही रोशनाई लोकां खातीर एक आकर्षण थारल्या। पूल उक्तो जाता थंयच आसा। आयतारा लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी सेल्फी आनी फोटो काडपाक व्हड्या प्रमाणात गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा। ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटे नेणटे लोकांनी आख्खो पूल भोंवून पळयलो। इतलेंच न्हय तर कांय ल्हान भुरग्यांनी स्केटिंग लेगीत केली। पुलार घाल्ल्यो रंगीबिरंगी लायटिंग लागून पुलार सेल्फी काडपाक येवपी लोकांचें लक्ष वेधून घेतलें। पणजीची गटारां नितळ करपाक सुरवात केल्या। फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान हे काम चालू आसा। आता मेरेन बस स्टँडा वयल्या गटारांचे काम पुराय जाला आणि आता सांतिनेजच्या वाठारांत हे काम करप चालू आसा। पणजी शारांतली सगळी गटारां साफ करतले, तशेंच हे काम पुराय जावपाक आनीक 2 म्हयने लागतले, अशी माहिती कामगारांनी दिल्या। स्मार्ट सिटी अंतर्गत इतले पयशे मोडून लेगीत पावसाच्या दिसांनी पणजी उदकापोना येता आणि हाचो आरोप सीसीपीचेर येवचो न्हय म्हणून सीसीपीन ह्या कामाक सुरवात केल्या। दिवचल म्हालातल्या वन गांवांतल्या श्री सातेरी देवीचो वर्सुकी कालो आयतारा व्हडा भक्ती भावनान मनयलो। मात अंदू काल्याचे फेरयेक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक देवस्थान समितीन प्रतिबंध हाडलो। देखून वनगांवच्या काल्याचे फेरयेत अंदू गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल दिसूंक ना। अस्वच्छताय आनी भलायकेचेर परिणाम जाता, देखून देवस्थान समितीन काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल घालपाक दिवंक ना। गोबी मंचुरियनाक लोकांनी विरोध करपाक जाय, अशें मत सातेरी देवस्थानाचे अध्यक्ष नागेश गांवकार हांणी उक्तायलां। अशेल शिवोली वाठारांत चित्रपालाच्या देवळांत आयतारा जात्रा जाली। देवाचें दर्शन घेवपाक आयिल्ल्या सवाशीण बायलांनी देवीची ओटी भरली। ह्या जात्रेक खाजें, चणे, कांकणां भुरग्यां खातीर खेळण्यांची फेरी भरिल्ली। गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांक बंदी घालून लेगीत गोबी मंचुरियनाची स्टॉलां भरिल्ली। रातीक गांवांत देवीच्या पालखेची मिरवणूक जाली। ह्या जात्रेक भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायली।
पेडणे प्रीमियर लीग टेनिस बॉल ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबान बायलां आणि दादल्याची क्रिकेट सर्त आयोजित केल्ली. मेन पेडणे प्रीमियर लीग टुर्नामेंट क्रिएटिव्ह सर्कल जैतिवंत जाले आणि वन लव टीम नागझर वारखंड हो पंगड उपविजेता जालो. जाल्यार ऑल गोवा विमेन्स सर्त टायटन्स वेळगे जैतिवंत जाले आणि दिवचल पंगड उपविजेते थारले. ध्रुव क्लबाचो फुडारी आणि आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी दीपक कळंगुटकर तशेंच धारगळ सरपंच अनिकेत साळगांवकर आणि हेर वांगडी उपस्थित आशिल्ले. संस्कृत भास शिकता आसतना आपल्याक फक्त उलोवपाक येवचें म्हणून शिकची न्हय जाल्यार संस्कृत फुडें जगाची भास जावं येता म्हण ती शिकची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तरणाटे पिळगेक केलें. संस्कृत भास आपले भविष्य घडोवपी भास थारूं येता. उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण विकास एजन्सीन ग्रामीण विकास खात्याच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या गोवा सरस 2022 ते 23 ह्या ग्रामीण आपमजत गटांचे उत्पादन विक्रीचे प्रदर्शन कांपाल मैदानाचेर सध्या चालू आसा. हे प्रदर्शन 30 डिसेंबर मेरेन लोकां खातीर उक्ते आसा. सरस ह्या सरकाराच्या उपक्रमा वरवीं गांवगिऱ्या वेवसायाक आनी कारगिरांक आपले उत्पादनांचे विक्रे खातीर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करून दिता. भारत सरकाराचे सहकार्य आशिल्ल्या सरस प्रदर्शनाचे दरेका वर्सा आयोजन करता. ह्या प्रदर्शनात हस्तकला, हातमाग आणि हेर कारगिरीची उत्पादनांची विक्री जाता. प्रदर्शनात गोयच्या आपमजत गटांसयत देशाच्या विंगड राज्यांतल्या कारगिरांचो हस्तकला, हातमाग, रेडीमेड कपडे, पिशव्यो, वखदी उत्पादनां, मातयेची आयदनां आणि हेर विविध उत्पादनांची स्टॉलां आसा. नाताळाच्या भावनांक पाळो दिवन कळंगूट पुलिसांनी येरादारी नेमांचे उल्लंघन करप्यांक शिक्षण दिवपा खातीर नवी पद्दत आपणायली. सांताक्लॉजाचो भेस करून येरादारी पुलीस हवालदारान गाडयो चलोवप्यांक चॉकलेटी वाटल्यो. उपरांत तांकां सुरक्षीत येरादारी, ड्रग्स आनी सायबर गुन्यांव हांचे विशीं मोटारी चालकाक म्हायती दिली. देखून थळाव्या लोकांनी कळंगूट पुलिसाची ह्या वेळार तोखणाय केली. मावळिंगे गुडचिरे पंचायत वाठारांतल्या वन गांवांतले गोठण जाता ते सुवातीचेर गणपती विसर्जन शेड बांदतात. आयतारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी हे शेडीचे भूमिपूजन जालें. आदले सभापती सर्गेस्तनंद शेट हांच्या यादीन ही शेड बांदतले. ह्या सुवाळ्याक थळावो सरपंच प्रियंवदा गांवकर, उपसरपंच तुळशीदास चिबडे आणि हेर लोक उपस्थित आशिल्ले.
मेरिशे ते पोरण्या गोंया मेरेन जे बेकायदेशीर रस्ते कशे गाडे आसात ते गाडे काडचे अशी कागाळ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान पुलिशेक केला. ह्या गाड्याक लागून ट्रॅफिक जाम जाता आणि येरादारी खातीर खूप त्रास जातात. हे गाडे काडल्यार रस्तो सुरळीत जातलो आणि येरादारी खातीर आडमेळी येवची ना अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा. भलायकेचेर व्हडा प्रमाणात फायदो आशिल्ले सांगाक सध्या भाजी बाजारांत बरेच मोल मेळपाक लागला. 200 रुपया किलो अशा दरान त्यो विकपाक लागल्यात. तशेंच 50 रुपयांक 4 चुडयो अशें दर आसा. कर्नाटकाच्या बाजारांत प्रवेश करपी सांगांचो ठोक बाजार महाराष्ट्रा प्रमाण वाडिल्ल्यान ताचो परिणाम गोंयांतल्या विक्री दराचेर जावपाक लागला. साखळेच्या श्रीमती लक्ष्मीबाई संस्गिरी हायस्कुलांत वर्सुकी खेळा महोत्सव आणि इनामां भेटोवपाचो सुवाळो घडोवन हाडलो. ह्या सुवाळ्याक तालुका खेळा आयोजक राजू पवार मुखेल सोयरे म्हूण उपस्थित आशिल्ले. हो सुवाळो साखळेच्या नगरपालिकेच्या मैदानाचेर संपन्न जालो. माणकुल्या तशेंच हेर विद्यार्थ्यांनी ह्या खेळा महोत्सवाक वांटो घेतिल्लो. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे खेळ सादर करून आपली कला लोकां मुखार सादर केली. फाटले 20 दीस म्हापसा मालांत बेकायदेशीर पद्दतीन कोयर कोण हाडून उडयता हाचेर म्हापसा महानगरपालिकेन दंड दिवपाक सुरवात केल्या. ह्या सोद वावरा उपरांत कांय गजाली उक्ताडार आयल्यो. त्यो म्हळ्यार हो कोयर म्हापशेचो न्हय, इतले नितळ करून लेगीत हो कोयर कसो जाता हें सोदावेल्यान कळीत जालां. हो कोयर हेर वाठारांतले लोक हाडून उडयतात. हे दंड दिल्या उपरांत स्पश्ट जालां अशें म्हापशेची नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकर हिणें सांगलें. क्यू सिस्टम जी मोपात सुरू जातली ताच्या रेजिस्ट्रेशनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें म्हणीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खोस उक्तायली. मोपा विमानतळार जावपी क्यू सिस्टम ही पेडणेच्या लोकांक प्राधान्य दिवपा खातीर आसा अशें खंवटेन ह्या वेळार सांगलें.
5 तारखेच्यान मोपा विमानतळाचेर विमानांची येरादारी सुरू जातली खंय, पूण थंय खंयचे टॅक्सी कार आसतले, कितल्यो टॅक्सी लागतल्यो ताची सरकारा कडेनूच म्हायती ना. गोवा मायल्सा प्रमाण ह्या वेळार कोणाक तरी बॅकडोर एंट्री दिवपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला. येरादारी खात्याक कुशीक दवरून गोंय पर्यटन उदरगत खातें हातूंत कित्याक लक्ष घालता असो प्रश्नूय मनोजान ह्या वेळार केला. फाटले 2 म्हयने नुस्त्याच्या मोगीं खातीर खूब बरे दीस आशिल्ले, पूण आतां नुस्त्याचे दर वाडपाक लागला. फाटल्या म्हयन्यांत पणजे मार्केटांत 100 रुपयांक 10 ते 15 बांगडे मेळटाले, मात आतां 100 रुपयांक फक्त 8 ते 10 बांगडेच मेळटा. व्हडले बांगडे 150 रुपया किलो जाल्यार ल्हान बांगडे 100 रुपया किलो दरान विकतात. आयतारा पणजे मार्केटांत व्हडा प्रमाणांत बांगडे आनी ताल्ले विक्रे खातीर उपलब्ध आशिल्ले. तशेंच कल्ली, कुल्ल्यो, सुंगटां, इसवण, लेपो, माणक्यो व्हड्या प्रमाणांत उपलब्ध आशिल्ल्यो. एकोणतीस डिसेंबराक केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी पयल्या फेजीचें उक्तावण जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. जुवारीचो पयलो फेज पुराय जाल्ल्यान 25 ते 28 तारीख मेरेन सांजेचे 5 ते रातचे 8 मेरेन सेल्फी खातीर हो पूल उक्तो आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार कळीत केलें. येरादारी सुरू जाल्या उपरांत ह्या पुलाचेर लोकांक भोंवपाक वा सेल्फी काडपाक मेकळीक आसची ना. हे खातीर लोकांनी ह्या 4 दिसां भितर पूल पळोवन घेवचो अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. पंजाब अंडरआर्म क्रिकेट असोसिएशन हांणी आयोजीत केल्ल्या अखिल भारतीय क्रिकेट सर्तीक गोंयांतल्या क्रिकेट पंगडाक जैत मेळयला. ही क्रिकेट सर्त चंदीगड स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ली. हातूंत भारतांतले कितलेशेच पंगड वांटेकार जाल्ले. शेनवारा राती हो गोंयचो पंगड गोंयांत पावलो. सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या खेळगड्यांक अंडरआर्म असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी परबीं भेटयली. दर दिसा गोंयांत उदरगतीच्या नदरेन बदल जायत आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या नदरेन लेगीत उदरगत जायत आसा. तशेंच गोंयांत एज्युकेशन हब करपाचो यत्न सातत्यान चालू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिरोडेच्या RITN महाविद्यालयाच्या रियुनियन सुवाळ्या वेळार उलयतना सांगलें. आतां मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत गोंयांत बरें नियोजन थळ जातलें. तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटीत तुवें जावपाची मोख दवरून सरकारान प्रयत्न चालू आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.
गोंयांत नातालाक सुरवात जाल्या. भुरग्यांक नातालांची सुटी पडिल्ल्यान गोंयांत शेनवारा राती व्हडा प्रमाणात पर्यटक दाखल जाल्ले दिश्टी पडले. ह्या फाटभुंयेर कळंगूट बागा वाठारांत व्हडा प्रमाणात येरादारी कोयणीर जाल्ली. नातालां मनोवपाक कळंगूट आनी बागा दर्यादेगेर पर्यटकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केली. काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग जावन आसा. जम्मू काश्मीराची जमीनूच न्हय जाल्यार तांचे जमीर लेगीत भारता वांगडा जोडप म्हत्वाचें जावन आसा. ते खातीर आमच्या जायत्या राजकीय फुडाऱ्यांनी यत्न केल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी शक्तीसिंग गोहिल सांगतात. काश्मीरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचें सगळ्यांत चड काम काँग्रेसीन केलां. भाजपाच्या चुकीच्या धोरणाक लागून थंयचे पंडित सुरक्षीत नाशिल्ल्याचो दावोय ताणें ह्या वेळार केला. महाराजा सूरजमल हे एक महान महापुरुष आशिल्ले. इतिहासात तांचें नांव भांगराळ्या अक्षरांनी बरयल्लें आसा. तरणाटे पिळगेन तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवपाक जाय. महापुरुष हो खंयच्याच जाती धर्माचो नासता, तो सगळ्यांचो आसता. महाराजा सूरजमल हे 36 समाजांचे राजे आशिल्ले. गरीब आसूं, श्रीमंत आसूं, शेतकार आसूं, बायल आसूं वा तरणाटो ह्या सगळ्यांक वांगडा घेवन ते फुडें गेले अशें गेहलोतान सांगलें. महाराजा सूरजमल हांचे पुण्यतिथी निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले.